नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेवन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। रोस्टराचेर आधारीत आरक्षणाची अधिसुचोवणी काढली ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांक घालतले घेराव, काँग्रेसीची शिटकावणी। रोस्टराचेर आधारीत आरक्षणाची मागणी घेवन आझाद मैदानाचेर केलें धरणे आंदोलन। राय मतदारसंघाच्या राखीवतायेक केल्लो बदल हे भाजपाचेच कारस्थान, आम आदमी पार्टीचो आरोप। राय मतदारसंघाच्या राखीवतायेविशीं वेंचणूक अधिकाऱ्याची घेतली भेट, कोफुसांव पयस करपाची केल्या मागणी। हिंदी सिनेमाचे ज्येष्ठ कलाकार धर्मेंद्रान पिरायेच्या 89व्या वर्सा घेतलो निमणो श्वास। विले पार्लेच्या मसणभुयेंत तांच्या कुडीर जाले निमणे संस्कार। पुराय बॉलिवूड सृश्टीत पातळ्ळा दुख्खाचे ल्हार। न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी सर्वोच्च न्यायालयाचे 53व्या सरन्यायाधीश म्हणून घेतलो सोपूत। राष्ट्रपती भवनात जाल्ले सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो सोपूत। हंगामातली पहिली आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी मिलेनियम क्रूज बोट पावली गोंयांत। अमेरिका, यूके, जर्मनी आणि भारतांतल्यान सुमार 2000 विदेशी आणि देशी पर्यटकांक घेवन मुरगांव बंदराचेर जाली दाखल। आणि धावत्या कोकण कन्या एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान देंवपाचो यत्न करतना प्लॅटफॉर्माचेर पडलो प्रवाशी। रेल्वे पुलिसाच्या सादूरतायेक लागून वाटावलो जीव। मडगांव रेल्वे स्टेशनावेली घडणूक। आता खबरो विस्तारान। रोस्टराचेर आधारीत आरक्षण दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत आश्वासन दिले, पण अजूनय अधिसुचोवणी काडिल्ली ना। फाल्यां मेरेन ही अधिसुचोवणी येना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनोवेल्या सरकारी बंगल्याचेर वचून घेराव घालतले म्हणून काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। रोस्टराचेर आधारित आरक्षण दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले। आयज हे गजालीक 3.5 म्हयने जावन गेले तरी लेगीत रोस्टराचेर आधारित आरक्षणाची सुचोवणी अजूनय येना। रोस्टराचेर आधारित आरक्षण दिवपा खातीर अधिसुचोवणी काडूंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या SC, ST आनी OBC समाजाच्या विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जाला। आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडूंक नाशिल्ल्यान गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या PG अभ्यासक्रमा खातीर SC, ST आनी OBC समाजाचे विद्यार्थी फाटीं उरतात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता एक दोतोर आसून लेगीत ताका ही गजाल कशी कितें कळना काय म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार विचारता। फाल्यां मेरेन ही अधिसुचोवणी येना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक ताच्या सरकारी बंगल्यार वचून घेराव घालतले म्हणून काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। पूण आमी मुख्यमंत्र्याक डिमांड करता, अजुनूय तुजे कडेन 3 दीस उरले, तुवें ताबडतोब म्हाका दिसता हाचेर कॅबिनेट घेवपाक जाय आनी तुवें 3.5 म्हयन्या पयलीं जें आश्वासन दिल्लें की एका आठवड्यान काडटा, कित्याक मुख्यमंत्र्याक संवय जाल्या तो फक्त फटाशे मारता। 48 वरां 15 दीस हे टायम दिवपाकच तुम्ही गेले, पूण कामां तुम्ही काय करना। म्हाका दिसता ताणें ताबडतोब मिटींग घेवची आनी हे रिजर्वेशन 100% रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन जे आसा, जे कायद्या प्रमाणे, जे संविधाना प्रमाणे जो हक्क ह्या लोकांक जो दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता ताणें इम्प्लिमेंट करचो। समज जर तर ते करना जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता, कित्याक हो प्रश्न आज तुमचो आसा। आज तुम्ही पळयात की तुमचेर हे सरकार कशे अन्याय करता ते। गेल्ले फावट 9 OBC वर्गाचे युवकांक थंय दोतोराक क्लिनिकल जॉबाक अप्लाय करपाक चान्स मेळुना, 4 पोस्ट ST वर्गाक अप्लाय करपाक मेळुना। हे तुमच्या फुडाराचो हो विशय आसा। म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हे ताबडतोब लक्षांत घेवन आयच्या दिसा भितर किंवा फाल्याच्या दिसा भितर हे इम्प्लिमेंट करचे। जर तर करना, जर तर जायना जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या घरार आमकां घेराव घालचो पडटलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। राय मतदारसंघाच्या राखीवतायेक केल्लो बदल हे भाजपाचेच कारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला। गोंय वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत आरक्षणाच्या अधिसुचोवणेंत मातसो बदल केल्लो। दक्षिण गोंयचो राय मतदारसंघ बायलां खातीर राखीव दवरला। ह्या आदी हो मतदारसंघ ST समाजा खातीर राखीव दवरिल्लो। हे फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी वेंचणूक अधिकाऱ्याची भेट घेतली। गोंय वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत आरक्षणाचे अधिसुचोवणेत मातसो बदल केला। दक्षिण गोंयचो राय मतदारसंघ बायलां खातीर राखीव दवरला। ह्या आदी हो मतदारसंघ ST समाजा खातीर राखीव दवरिल्लो। दुसरे वटेन आरक्षणाचे अधिसुचोवणेत केल्ल्या बदलाचेर आम आदमी पार्टीन नाराजी उक्तायल्या। ह्या बदलाक लागून आमचेर उमेदवार बदलपाची पाळी आयिल्ल्याचे आपाचो फुडारी रॉक मास्कारेनस सांगता। मॅन्युअल बोर्जेस, गजानन तिवरे आणि मारिनो रिबेलो हांणी आरक्षणाक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले। हे याचिकेचेर मंगळारा 25 वेर सुनावणी जातली। तशेंच
ह्या आदी जिल्लो पंचायत वेंचणूक 13 डिसेंबराक जावपाची आशिल्ली ती आता 20 डिसेंबरा मेरेन फुडें धुकल्ल्या पूण वेंचणूक कार्यावळ आनी आचारसंहिता अजून मेरेन जारी करूंक ना. कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी असेंब्ली भागात 2 भाग आहा जिल्ल्याचे, एक कुडतोरी जिल्हा कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि एक राया जिल्हा कॉन्स्टिट्युएन्सी. दोन्ही जागाचेर रिजर्वेशन जाला. आता कुडतोरी भागाचेर पळोवपाक समज गेलो तो जाल्यार इट इज बींग रिजर्व फॉर ओबीसी. It is also looking like a tactic on part of the existing MLAs and the government concerned today, and that is the BJP government. आता राया जाग्याचेर वचूया आनी जेन्ना शेड्यूल डिक्लेअर केलो इलेक्शन कमिशनान, आम आदमी पार्टी वॉज द फर्स्ट पार्टी टू डिक्लेअर मोस्ट ऑफ द कॅन्डिडेट, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॅन्डिडेट्स आख्या गोंयभर आनी डिक्लेअर केले आहा. तेच बरोबर आमचे कुडतोरीचे कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केला आनी रायाचो कॅन्डिडेट. इन द मिडल ऑफ द कॅम्पेन ओन्ली हे जे पळय एक ट्रॅकाचेर वयताले, that is made to go like off track here. The candidate declare जाला, आमी कॅम्पेन चालू आहा and suddenly जेन्ना कॅम्पेन चालू आहा तुमी गोलपोस्ट चेंज करप. So this looks like that the election commission is not bothered about actually conveying messages to the the candidates who have been declared one, and to the parties. Ours is a national party today, no information has come. Suddenly in one small newspaper, Marathi newspaper, this notification is being mentioned, and on the basis of that we have to come today and petition the election commission about these changes which are being done. It looks like that this reservation is being done not by the election commission but by the BJP office here. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायत वेंचणुकीची तारीख, आरक्षण आणि एसआयआर विषयी कांयच स्पष्ट करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत आपान वेंचणूक आयुक्ताची भेट घेतली. 14 ऑक्टोबराक अधिसुचोवणी जारी करून आरक्षण यादी वा वेळापत्रक जाहीर करूंक ना. तशेंच राया पंचायतीच्या आरक्षणात अचकीत बदल केल्ल्यान आमी जाहीर केल्ल्या उमेदवारांचेर परिणाम जाला असो आरोप आपाच्या वाल्मिकी नायक हांणी केला. झेडपी इलेक्शना बद्दल खूब कन्फ्युजन आसा आनी कंप्लीट कन्फ्युजन आसा. whether it is the dates of the election, whether it is reservation, or whether it is the SIR process interfering with the ZP. आणि SIR तर तुम्ही जाणा आमचे आम आदमी पक्षाचे नॅशनल लिडर्स सेंट्रल इलेक्शन कमिशनरा कडेन मेळून सुद्दां आमी सांगले की हे क्लॅश जाता. and it is not a problem only for as political parties, karyakartas or workers who will have to do both jobs at the same time, but even government machinery, that's the mamlatdar, तीच जे collectorate administration asa, the same staff does the SIR work as well as the election work. So this issue we had already raised at the Delhi level, and as main mayor as of today ZP election केन्ना जातले हाजेर क्लॅरिटी ना. इट इज सेट दॅट इट इज गोइंग टू बी 20th, बट वी डोंट नो फॉर शुअर. कित्याक पयले नोटिफिकेशन आयिल्लें अबाउट द ZP इलेक्शन वॉज ऑक्टोबर 14th, ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने पयलीं नोटिफिकेशन आयिल्लें. ताज्या मागीर बेगीन रिजर्वेशन येवंक जाय आशिल्लें आनी बेगीन शेड्यूल येवंक जाय आशिल्लो, नॉमिनेशन केन्ना करपाचें, कॅन्सलेशन केन्ना, हें सगळें. पूण स्टेट इलेक्शन कमिशनान हे कांयच स्टेप्स घेवंक ना. सो दॅट इज वाय नाव टुडे समबडी इज गोइंग टू कोर्ट एंड इट इज स्टील इन अ ग्रे एरिया केन्ना जातलें तें एक्झॅक्टली. रिजर्वेशनाचेर जशें सांगलें देर इज कन्फ्युजन बिकॉज समबडी इज गोइंग टू कोर्ट. त्या भायर आज म्हणजे ही बेगीन आज मिटींग घेवपाचें कारण म्हळ्यार काल जे रिजर्वेशन डिक्लेअर केल्लें and on which there was nobody had gone to court. Suo moto State Election Commission has changed the reservation, specifically Rai Zilla Panchayat. So ताजेर आमचे रॉक मस्करेन बस तुमकां डिटेलान सांगतले. पूण our main concern with the SEC today was that we are not getting any information from the SEC. उत्कृष्ट अभिनेते आणि हिंदी सिनेमाचे ज्येष्ठ कलाकार धर्मेंद्र सोमारा संवसाराक अंतरले. श्वास घेवपाक त्रास जाता म्हणून याच म्हयन्यात मुंबयच्या हॉस्पिटलात तांकां भरती केल्ले. उपचारा उपरांत तांकां हॉस्पिटलांतल्यान घरा धाडिल्ले. सोमारा ताणें निमणो श्वास घेतलो. विले पार्लेचे मसणभुयेंत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. तांणी शोले, चुपके चुपके, अंधा कानून, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, यमला पगला दिवाना अशा जायत्या हिट चित्रपटांतल्यान प्रेक्षकांच्या मनार राज्य केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी सोपूत घेतलो. सोमारा राष्ट्रपती भवनात चल्ले सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां सोपूत दिलो. सरन्यायाधीश म्हणून तांचो कार्यकाळ 14 म्हयन्यांचो आसतलो. 9 फेब्रुवारी 2027 ते निवृत्त जातले. सर्वोच्च न्यायालयाचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी सोपूत घेतलो. सोपूत विधी उपरांत सूर्यकांत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि हेरांची भेट घेतली. सूर्यकांत हांच्या सोपूत विधी सुवाळ्याक ब्राझीला सयत 7 देशांचे मुख्य न्यायाधीश तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हजर आशिल्ले. भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या इतिहासात पहिलेच फावट आंतरराष्ट्रीय न्यायिक शिष्टमंडळान व्हडा संख्येन हजेरी लायिल्ली. हातूंत भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ आणि श्रीलंकेचे मुख्य न्यायाधीश आणि तांची फामील हजर आशिल्ली. सध्याचे सरन्यायाधीश BR गवई हांचो कार्यकाळ आयतारा 23 नोव्हेंबराक सोंपलो. सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांची कारकीर्द 10 फेब्रुवारी 1962 हरियाणांतल्या हिसार हांगा सूर्यकांत हांचो जल्म. 1981 वर्सा हिसार हांगच्या शासकीय महाविद्यालयांतल्यान घेतली पदव्युत्तर पदवी. 1984 रोहतक हांगच्या महर्षी दयानंद विद्यापीठांतल्यान घेतली कायद्याची पदवी. हिसार जिल्लो न्यायालयांतल्यान वकिली केली सुरू. 1985 पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करपा खातीर गेले चंदीगड. 9 जानेवारी 2004 पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदाचेर नियुक्ती. 5 ऑक्टोबर 2018 ते 2019 मेरेन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश. 24 मे 2059 तांकां सर्वोच्च न्यायालयात बढती. 12 नोव्हेंबर 2024 सावन सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष. मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी। ह्या पर्यटन हंगामाचे पहिले आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी मिलेनियम क्रूज अमेरिका, UK, जर्मनी आणि भारतातल्यान सुमार 2000 विदेशी आणि देशी पर्यटकांक घेऊन मुरगांव बंदराचेर दाखल जाली। आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बेगीनूच सुरू जातले आणि ताका लागून क्रूज पर्यटनाक व्हड चालना मेळटली, अशें MPAचे ट्रॅफिक मॅनेजर जेरोम क्लेमंटान सांगले। This is Celebrity Millennium, the first call of this season, and we are very happy that we have been able to handle cruise vessels at our port.
This vessel has come from Cochin and it has got almost around 2,000 plus passengers. So as you have seen, these passengers were welcomed by the traditional welcome given by the government of Goa, and government of Goa has been very supportive. They have been doing this for last almost a decade, and this has become a signature of Goa. So, and we are getting feedback from the passengers also, because they themselves come and enjoy this. Now this vessel is scheduled to depart by 1500 hours. You know, Goa is always a port of call. So basically they will come, they will spend almost around 3-4 hours in Goa. They will do the shore excursion and then they will. So we always try to see that, you know, they get a very good experience in Goa. And government of Goa has been very supportive. They have a lot of infrastructures created, not only in the port region, but also in the state of Goa. So today's ship is Celebrity Millennium ship, which is a part of Royal Caribbean Cruise Company. Celebrity has been associated with India and with Goa for the last 10 years. They have been sending different ships into India for a pretty long time. So today's ship is actually, they started a journey on 12th of November in Singapore. They did a Singapore port, then they did 2 ports in Malaysia, then 1 port in Thailand, 2 ports in Sri Lanka, and 3 ports in India. So 3 ports in India covering India, Cochin, Goa and Bombay. So the ship is carrying about 2,086 passengers. Most of the passengers are British nationals and US nationals. सगळ्यांना इतलेच आम्ही कॉटेला बोट मारताले, पण आज खूप दिसांनी डॉलरांची बोट लागल्या. मातशें बरें दिसला. कित्याक खूब आतां गेल्या वर्सा मारलेली ती ह्या वर्सा आतां परत लागली आमकां बोट. आनी चडसो आमकां धंदो जाला. आमच्यो खूब गाडयो आसा हांगासर. आमच्यो गाडयो खूब सुटल्या. आमी कमिटी जावं, आमचो प्रेसिडेंट ओमकार भाई, फैजुल्ला, जाल्यार आमचो बाबू, हांव उमेश, आनी सगळ्यांनी मेळून सगळे एकामेकाच्या समतीन सगळ्यांक गाडयो सोडल्यात. चडसो धंदो दिल्लो आसा. थोड्यो गाडयो उरल्या तरी पण आतां गॅस भायर सरता, तांकां आमी सोडटले. तशेंच बोटी वाडच्यो आनी आमचो धंदो हांगासर बरो जावचो. कोकण रेल्वे पुलिसांच्या सादुरकाये खातीर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर व्हड दुर्घटना जावपाची टोय. धांवत्या कोकण कन्या एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान देंवपाचो यत्न करतना एक प्रवाशी पांय निसटून रेल्वे आनी प्लॅटफॉर्माच्या मदीं पडलो. कडणूक थळार ड्युटीर आशिल्ल्या रेल्वे पुलिसांनी धांव घेवन प्रवाशाचो जीव वाटायलो. कोकण रेल्वेचे सीएमडी संतोष कुमार झा आनी दोनूय रेल्वे पुलिसांनी केल्ले बरे कामगिरी खातीर तांकां रोख इनाम दिलें. कोकण कन्या एक्सप्रेस जो मडगांव से मुंबई जाती है, शाम को 7 बजे डिपार्चर रहता है. गाड़ी मूव ऑन हुई थी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से. हमारे 2 स्टाफ जो ड्यूटी पर तैनात थे, एक कांस्टेबल कपिल राज और एक कांस्टेबल RS भाई, तो ये दोनों ड्यूटी पर थे. पीछे वाले जंगल में एक यात्री जो बुजुर्ग यात्री थे, जिनकी उम्र 66 ईयर थी, और ये चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास कर रहे थे. ये मडगांव से खेल जा रहे थे. तो उसी दौरान जब उतरते हुए गाड़ी मोशन में था, तो ये प्लेटफॉर्म और दरवाजे के बीच के गैप में से अंदर जा रहे थे. उसी वक्त हमारे स्टाफ ने देखकर जो है दाव पकड़कर बाहर खींचा और कहाँ से जो व्यक्ति जो गिरे वो उस्मानाबाद के थे. निमोनिया नाम था उनका. गणेश लिमराज, गणेश लिमराज 66 यहाँ आए थे. उसमें जो घूमने आए होंगे, उनके पास जनरल टिकट था मडगांव टू ठेवी वाला. अकेले थे. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या जोड पालवान पणजे जिमखान्यात एंग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह 2025 कार्यावळ जाली. शेतकी मळाक घटमूट करप, तशेंच विद्यार्थी, तरणाटी पिळगी आनी शेतकी वेवसायिकांक चालना दिवपा खातीर हे परिशदेचें आयोजन केल्लें. आदिसाळ आनी नवें शेत वेवसाय सुरू करपा खातीर अनुदान कशें घेवप हे विशीं शेतकी उपसमितीचे अध्यक्ष महेश पाटीलान म्हायती दिली. जाल्यार तरणाट्यांनी सरकारी नोकरी फाटल्यान धांवचे परस शेतकी मळार योगदान दिवचें अशें आवाहन मंत्री सुभाष शिरोडकरान केलें. आज आम्ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह हाचें आयोजन केलां. हें आयोजन गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स, गोवा हाची एग्रीकल्चर कमिटी आनी युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सायन्स ऑफ धारवाड कृशीक म्हणून आसा तांचे एक टीम तांणी केला. तो करपाचो उद्देश म्हटल्यार आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वॉन्ट टू डबल द फार्मर्स इनकम आनी एग्रीकल्चर हे सगळें वाडोवपाक पळयता. सो ह्यातून तुका गव्हर्मेंट जी स्कीम आसा कृशीक एग्री बिजनस म्हणून, तातूंत भितर P-Seed अशें 5 ते 25 लाख रुपया आमी ग्रांट दिता. अनुदान म्हणटात ताका. एग्रीकल्चर, नवी टॅक्नॉलॉजी, नवें इनोवेशन हे प्रोडक्शनाक हाडपाक.
सो आयचो कॉन्सेप्ट तशेंच जाग्यार आमी धारवाड एग्रीकल्चरचे वायस चान्सलर आमचे गोंयचे माननीय मंत्री सुभाष शिरोडकर साहेब आशिल्ले तशेंच बाकीचे पद आशिल्ले आनी जे एग्रीकल्चर अनुदान घेवन सक्सेसफूल जाले आनी बिजनस करून ताजे बिजनस बरें चलता तांचे खातीर एक्झिबिशन आयोजीत केल्लें सो गोंयच्या भुरग्यांक गोंयचे स्टार्टअप वाल्याक ते पळोवपाक मेळटलें की हांगा कसो हे बिजनसाक फायदो आसा तशेंच गोंयचे थोडे बारीक शेतांनी एक बिजनस सुरू केलो पण ताका पयशांची गरज आसा आनी ताका मार्गदर्शनाची गरज आसा तांकां आमी आपयल्ले हे हाचो फायदो घेवपाक आनी आतां कार्यसत्र सकाळीं आतां आमचें उद्घाटन जालां आतां तांचे लोन कशें दितले फायनान्स कशें करतले मेंटरिंग कशें करतले तशेंच जोडशे कोण सत्र आशिल्ले आसतले तातूंत आमी गोंयचे जे स्टार्टअप आसात वेगवेगळे तांकां सगळ्यांक आपयल्यात सो तांणी एक चर्चा सत्र करून एक पॉलिसी करपाक गोंयची तरुण पिळगी आसा ती नोकऱ्या बदल्यान न वता व्यवसाय स्वताचो व्यवसाय करपाची मदीं तांची धारणा आसपाक जाय आनी आमी सांगता की खंयचोय व्यवसाय सुरू करपाक व्हडलें कठीण काम न्ही इतकेंच कितें की 24 वरां कमीत कमी 1 वा 2 वरां त्या आसतनी विचार करपाक जाय बेजिकली व्हडलें सुरू करपाक जमीन कितली लागू शकता जागो कितलो लागू शकता ताका भांडवल कितलें लागू शकता त्या खातीर रॉ मटेरियल आपूण खंयच्यान हाडटलो आनी नंतर प्रोसेसींग करपाचें खंयच्याय प्रकारचें मॅन्युफॅक्चर आनी एक लक्षांत घेवपाक जाय जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना खरो इंटरप्रेन्यूर आसता न्ही आख्ख्या देशभर तो आपल्या त्या धंदो सुरू करता जाल्यार आमी विचार करता वतात आनी त्यामुळे आमचे गोंयकार भुरगीं जे आसात पळय न्ही तांणी 2 पावलां मुखार आसपाक जाय स्वताचो वेवसाय सुरू करून लोकूय दिवपाचो न्ही काम करपाक मडगाव रेल्वे स्टेशनावेल्या पार्किंग लॉटात फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन पार्क करून दवरिल्ल्या बेवारस दुचाकींचो सर्वे केला ताचो रिपोर्ट कोकण रेल्वे पुलीस आनी आरटीओ कडेन दिला बेगीनच ह्या बेवारस गाडयांचेर कारवाय जातली अशें कोकण रेल्वेचो प्रादेशीक वेवस्थापक बबन खाटकेन सांगले मडगाव रेल्वे स्टेशनाचे पार्किंग लॉट बेवारस दुचाकींनी भरला सुमार 50 परस चड दुचाकी फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन थंय पडून आसात ताका लागून स्टेशनार येवपी लोकांक गाडयो पार्क करपाक सुवात मेळना प्रवाशांची जाल्यार गैरसोय जाता रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या बेवारस पार्क केल्ल्या दुचाकींचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली मी मडगाव कोकण रेल्वेच्या पार्किंग लॉटान आसा थंय कितल्योच गाडी आसा जे म्हणटा थंय बी कोणाले कांय कळना तेतून भितर 50-100 सुमार एबंडंट गाडी आहा म्हाका दिसता कितली तेंपूच जाले हांगा पडून आसात तांकां तांचे इवन कळमेन पसून गेले त्यो हांव मागता ऑथॉरिटी तांच्या फाटल्यान नंबर प्लेट काडपाचो नंबर घेवपाचो आनी त्यो कोणाले गाडी आसा तांकां त्यो तेंच्यांनी मॅसेज धाडपाची तुमची गाडी हांगा म्हणून असो एक कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी करून सगळ्यो गाडी काडून उडोवपाच्यो हांगच्यो कित्याक दुसऱ्यांक पार्किंग करपाक त्रास सपोज जर त्यो गाडी फाल्यां कोणें चोरून व्हेल्यो आनी कितें केलें जाल्यार लुकसाण न्ही लोकांचो बी तेन्ना हेजेर एक्शन घेवपाक जाय कितें तरी हे कितें पयल्यार तेन्ना सगळी रस्त्याच गाडी आहा ह्यो म्हाका ऑथॉरिटी कडेन जावं आरटीओन हांगा येवचें आनी एक हेंचेर कितें तरी सोल्युशन काडचें रेल्वेन बसून रेल्वे पुलिसांनी बसून हेजेर एक्शन घेवचें अशें म्हण हांव मागता ऑथॉरिटी कडेन रेल्वे स्टेशनाच्या पार्किंग लॉटात पार्क केल्ल्या बेवारस दुचाकींचो सर्वे केला हाचो रिपोर्ट आरटीओ आणि कोंकण रेल्वे पुलिसांक दिले उपरांत ते ह्या बेवारस गाडयांचेर कारवाई करतले अशें कोंकण रेल्वेचो प्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगेन सांगले Regarding this abandoned vehicle, 2-wheelers at the station in the parking area, our RPF of Konkan Railway Police, they have done a survey of this vehicle, and whichever vehicles, 2-wheelers, are being parked for a long time, they have been listed out, and that list has been submitted to Konkan Railway Police as well as this RTO. So they have to initiate an action against this. So any action have taken? As of now, we haven't received any reply. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगावच्यान गौराम प्रभू मलकारणीकार. काणकोण हांगात अचकीत आडवळ्या पावसान हाजिरी लायिल्ल्या लोकांचे हाल जाले स्कुलां सुटपा वेळार म्हळ्यार दनपारच्या 1:30 पावस पडिल्ल्यान भुरग्यांक भिजत घरा येवचे पडले फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्याच्यान पावसान विसव घेतिल्लो मात सोमारा अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली अचकीत पावस आयिल्ल्यान लोकांक झाडांचो आलाशिरो घेवचो पडलो
फोंडे मडगांव रुटाक चलपी बस बंद जाल्ल्यान आरटीओन त्या रुटाचो दुसऱ्याक दिल्लो परवानो परतून त्याच मालकाक परत केलो. बस स्थानी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान दोनूय बस स्थान्यांची समजूत काडिल्ल्यान हो प्रश्न सुटावो जालो. मजगती फोंडेच्या आरटीओ कार्यालयात अजब तरेचे कारभार चल्ल्या असो आरोप सुदीपान केला. जेन्ना ही गोष्ट पळय घडली तेन्ना हे सगळें घडटाना म्हाका कळ्ळें की बाबा आमचो गौरीश पळया उणीर वयलो की हो त्या ऑपरेटराक वळखता म्हणून. तेन्ना गौरीशाक मागीर आमी संपर्क केलो हांवें आनी आमच्या बसकारा भितर वाद नाका म्हणून हांवें ताका एक रिक्वेस्ट केली की बाबा पळय कितें आसा कोणाच्या तरी पोटाचो विशय आहा. तेन्ना तेची ऑलरेडी गाडी त्या रुटाक चलताली किंवा ताका जर थंय काय उरना जाल्यार हांवें तांकां उतार दिला की खंय तरी बरो एक रूट तर दाखया कायदेशीर मार्गान कितें जाता ती मदत करून तुमची गाडी फाल्यां थंय घालुया. आनी तेंच्यांनी काळी जोडले करून ती बायल मनशेन आयज आपली एक त्याग करून करिना कोण असो तरी आसतना विनंती केल्ली तिका मान दवरून गौरेशान बी आमच्या एफर्ट्स घालून की बऱ्या पैकी तांकां सगळ्यांक समजोन एक आयज आमी तोडगो काडला आमच्या भितर की तेचे परमीट ताका दिवप आनी तेंची गाडी आहा ती त्या रुटार पयली थंय चालू जातली. आनी हे आमी सांगपाक आयज एडीटी पर्यंत येयल्ले आयज हो मनीस असिस्टंट डायरेक्टर राजेश नायक इतलो मूर्ख मनीस त्या ऑपरेटरान ऑलरेडी सोमाराक हेका सगळें बरोवन दिला तरी हो ताका शोकून नोटीस काडून विचारता की गाडी कित्याक बंद आसली काय म्हणून. अशा रितीन हो सगळो कारभार चल्ला सरकारचो. कोणाचो हेचेर कंट्रोल ना ताळमेळ ना आनी अशा रितीन ही करप्शनाच्या माध्यमातून चलण्याचे कुरण खंय हेचेर कंट्रोल काय ना तांच्यांनी लोकांक लुटप अशा रितीन चलता. भाजपान आपले झेडपी उमेदवार जाहीर केले उपरांतूच आमी आमचे उमेदवार जाहीर करतले म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. भाजपाक हारोवप होच आमचो हेतू आसा. जर काँग्रेसीन पयलीं आपले उमेदवार जाहीर केले जाल्यार ते आमच्या उमेदवारांक टार्गेट करतले अशें ताचें म्हणणें. सगळे विरोधक एकठांय येवपाक लागिल्ल्यान भाजपाक भंय पडला ताकाच लागून ते आपले उमेदवार जाहीर करपाक कळाव करतात अशें अमिताचें म्हणणें. नोटिफिकेशन येवन इलेक्शन डिक्लेअर जावन कळ्ळें न्ही ताचे बरोबर रेडी आहा सांगलें मरे तुका आय वील डिक्लेअर. हांव आतां बीजेपी रावल्या की आमी डिक्लेअर करता काय म्हणून हांव म्हजी स्ट्रॅटेजी बीजेपी मुखार ओपन करूं. आमचो एम इज टू डिफीट द बीजेपी. फाल्यां हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले दे वील स्टार्ट टार्गेटींग माय पीपल दे वील ट्राय टू चेंज वॉट एवर दे तांचो ती स्ट्रॅटेजी आहा पळय ती गडबडटली. सो लेट देम नोटिफाय जावन न्ही बीजेपीक डिक्लेअर करून न्ही आनी इमिजिएटली हांव करता. कित्याक आमची स्ट्रॅटेजी आसा बीजेपीक हरोवपाची. आमची स्ट्रॅटेजी कशीच वी वील नॉट सकम टू बीजेपी. आय डोंट वॉन्ट टू फॉल इन प्रे ऑफ बीजेपी. लेट देम डिक्लेअर. Our candidates, whoever are there, they are working on ground. We have unofficially told them go. दोघूय जाण बरोबर वचून कॅम्पेनिंग करता. So let the election notification come. Let BJP declare. Immediately will declare. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.